कुंकळे पालिकेचो नगरसेवक जॉन डायसन कोयर नितळ करपाची मोहीम सुरू केल्या। रस्त्या कुशीक तसेच दारादारांतल्यान कोयर एकठांय करप चालू आसा। काय लोक रस्त्यार बिंदास कोयर उडयतात, पूण आपलो कोयर आपली जापसालदारकी ही तांच्या लक्षात येना। भाडे फारीक करून रावतात तांकां घर मालकांनी ही गजाल समजावपाक जाय। कुंकळी पालिकेच्या नगरसेवकान उलो मारला, पळयात। हो कॉन्सेप्ट आम्ही केला की नॉट अ पब्लिसिटी स्टंट, हो आम्ही एज्युकेशनल कॉन्सेप्ट होऊन गेलो दाखोवपाक की गार्बेज लोक म्हणटा आमी गार्बेज आमगेले कलेक्शन जायना, गार्बेज कलेक्शन सगळें जाता, पूण कितें जाता रस्त्याचे हाडटाय कोणूय गार्बेज फेकताय आनी उडयताय ते कोण आमचे गांवांनी रेंटेड रूम्सान रावला, कित्याक तेंगे कलेक्शन जावपाक ना, कित्याक बिकॉज ते रेंटेड तेंगेले रजिस्टर्ड नाय, पूण ते आमगेले म्युनिसिपल वर्कर जाय ते तेंगे घरांत पावनाय। ती लँडलॉर्डान कितें करपाचें तांकां रजिस्टर करपाची आनी तांकां एड्युकेट करपाचें, बाबा डस्टबीन उजार कराय, डस्टबिनांनी घालाय आनी ती रेडी करा, आमगेले भुरगे वतले। दॅट्स द थिंग। हो आमचो कॉन्सेप्ट दाखोवपाक की आमी भायली गार्बेज आदी आमची कम्युनिटी क्लीन अप करता। आनी तुमकां कितेंय इश्यू आहा गार्बेज क्लियरन्स येना आमकां फोन कराय, आमी मनीस धाडून तुमच्या घरा कडेन क्लियर करताय। दॅट्स अ कॉन्सेप्ट, दॅट्स अ थिंग। म्हणजे लास्ट टायम एक हें घेवपाक केल्लें की रेंटेड जितली कोण रावतात तेणी आपल्याली हें सांगची म्हणून कितले रूम आसात ते सांगलें धाडलें, आमी म्युनिसिपालिटीक मागलें, म्युनिसिपालिटीन सांगपाचें म्हणल्यार हांवूय म्युनिसिपालिटीचो कावन्सिलर, रेजोल्युशन कांय ना, कांय फुडें वचना। आय कॅनॉट सी एनी रे ऑफ होप, कळना तुका? एक होप आसपाचो मुखार बाबा घालतले, एक प्लॅन आसपाचो। देयर इज नो प्लॅन इन प्लेस। वी आर आवर म्युनिसिपालिटी इज लायक अ नेविगेशन विदाउट अ नेविगेटर। देयर इज नो नेविगेटर टू गायड अस। म्हाका हेजे मुखार कितें करपाचें अशेंच उरतलें उरपाना आनी तुका 15 दिसांनी क्लियर मेसेज मेळटली। देयर वील बी अ क्लियर मेसेज, जस्ट वेट एंड वॉच। Initiative to start a garbage cleaning campaign. This is definitely not political, and we request everybody to come and join us, at least to clean the garbage. Like, this is our place, our planet, our country, our ward, our village. So let us keep it clean. What message you all want to give to other people? We are responsible for our garbage, irrespectively whoever is creating it. We should clean our own garbage and stop other people from littering the village at least. Because with a lot of global warming, lot of pollution happening throughout the world, it is high time we do damage control. This is one small step of damage control. And I am very happy John Bob has started this. ब्लॅक स्पॉट म्हणल्यार आतां आमी म्युनिसिपालिटी सुपरवायझर, आमचे लेबर सगळ्यांनी वयता, घरघरांनी वयता आनी सगळ्याक आमचे कुंकळे हावस टू हावस आमचे स्टाफ लेबर्स बी काडपाक वयता। पूण थोडे कडेन ब्लॅक स्पॉट उरता, पेपराचेर बी येयला, मिडिया बी लास्ट टायम बी हें जाल्लें की वयता थंय ब्लॅक स्पॉट आसा, ते ब्लॅक स्पॉट गोटन, पांजरकणी, मुरिडा अशें करून दाखयल्ले आशिल्ले। ते आमी सर्वे करूंक गेल्यार आमगे हावस टू हावस वयता, सगळे वयता। म्हाका दिसता ते पंचायत एरियेंतल्यान बी कोण येता ते ओडून वयता। डे टायम आमी आसता, नायट टायम वयता की आमकां कशें पळयताले आसतात। पंचायत एरियेचो गार्बेज तुमकां पंचायत अशें म्हणना, कितें आसता आमचे काडटा म्युनिसिपालिटीन। ब्लॅक स्पॉटार आसता, ब्लॅक स्पॉटाचेर आमगे सगळे काडटा, हावस टू हावस वयता, सगळ्या वयता आमचे। पूण ते खंयच्यान उडयता ते आमी नायट टायम सुद्दां उडयता, आमकां कळना न्ही ते रातचे बी उडयता ते। इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू मॉनिटर ऑल्सो। आमची जाता आमची काम करता। आतां आमी सुद्दां आतां एज अ सुपरवायझर आनी म्हाका एक ड्रायव्हिंग म्हणून हे दिल्ली आसा ऑर्डर, कित्याक मदीं ड्रायव्हर नाल्यार हांव वयता, आमी दोनी काम करता, आमी आमचें काम करीत आसता। म्हणून लास्ट कितें आसता आमचें गोंय तें क्लीन गोवा, ग्रीन गोवा दवरपा जाय, ते लोकांक दिसना। कितें करता, रात जाली उडयता खंय काडून, ते आमची म्युनिसिपालिटी सकाळची येता तांकां दिवपा जाता। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।